Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबडे अनेक पावटी माई मोगाची उकार ह्या प्राचीत काळान ही रात जागरणान देवा उतर आयकूंक अनेक पावटी सगळ्यांक तुमकां माये मोगाची उकार व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटूया. आनी तुमच्या उजव्याक दाव्या आसतना तांकां मातशी उकार दियात. कोणा ती पळयात घोडी पयशिल्ली आसतली, लागशिल्ली आसतली, घोडी पयली पावटी आयली आसतली, पयली पावटी आयल्यान सदां येतात तांकां सगळ्यांक येवकार. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबडे आयचो आमचो ह्या नायट विजिटाचो विशय वस आनी पातोक आनी पातोक व्हडल्यान आनी पातोक Kori naka. संवसार सांगता वस आनी पातोक Kori naka. संवसार सांगता वस आनी पातोक कोणाक सांगता बरो तर संवसार देंवचार संवसार सांगता वस आनी पातकां वा संवसार सांगता वस आनी पातोक कोर जायते आमचे दादले दिसांनी सोरोप येवचे नात. सोरो आनी एक बायल म्हाका अशी सांगताली फादर जातले मातशें सजेस्ट कर हांव वर्साक 12 म्हयने कितें कर म्हणून कितें कर म्हणून कोरेजमूच कर वर्साक 12 म्हयने कितें मातशें फादर बिशपा कडेन उलोवंक जाता आनी कित्याक गो बाय वर्साक 12 म्हयने कोरेजम ना फादर कोरेजमाचे खरे भाग्यवंताचे दीस आमच्या घरान आनी एक पाट कोरेजम जालो मागीर सगळे देंवचाराचे दीस आमच्या घरान. ती सांगता म्हाका फादर म्हणटा गो म्हजो भाग्यवंत गो म्हजो भांगार फकत कितले दिसू 40 दीस आनी उरलेले आख्खे म्हयने कितें व्हडलो कास्ताचो आमी रावता हांव हे 40 दीस केन्ना येतले आनी एक दीस काबार जाता आसतना आमची मागीर कितें येता 40 दिसांतले दीस काबार जाता कितें येता भिरांत येता. कसले दीस येवपाचे आहात कसले दीस येवपाचे आहात देंवसारे दीस येवपाचे आहात. पण बाबडे न्हू जेजूस सांगता वस आनी पातोक पण आमकां 40 दीस थोड्या भाग्यवंताचे जिवीत आनी मागीर एक पावटी इश्टर जालें इश्टर आसा कितें कितून न्हांवपाचे दिसू सोऱ्यान पातकान अदीक न्हांवपाचे दीस म्हणून जेजू सांगता वस आनी पातोक 5 जाणां म्हणलां सगळें आमकां सांगूंक जाय वस आनी पातोक. संवसार कितें कोत्ता वस आनी पातोक कोर आनीक कोर आनीक कोर आनीक कोर. बाबा न्हू आयज आमी थोडो नियाळ कोत्ता हांव पातका विशीं जायतें आयकोना आसतलें आनी आयज रातभर जायतें आयकतलीं पूण हांव चड सांगूंक सोदना फक्त 20 देवाची उतरां पवित्र पुस्तकां उतरां घेवन थोडूस सांगूंक सोदता. पयलें उतर तें म्हणल्यार रोमन चॅप्टर 8 वर्स 11 बागून पावलून रोमकारांक बरयली चीट 8वो आविसूर वोडी 11. एक मायक दी कॉर्डलेस मायक दी बरें कोण आयकात आनी तिचे फाटल्यान आमी मागीर म्हणुया. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 11 जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला ताचो आत्मो तुमचे सोवे तिकान करून आसा. अशें जाल्यार
जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला तोच तुमचे सवे जेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवन कोतलो. आनी पावटी म्हज्या फाटल्यान सगळीं व्हडल्यान जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला ताचो आत्मो तुमची सवे ठिकाण करून आसा. पयली वोस आमच्या मनान पातकाक तूं जिवेशी मारूंक सोदताय, पातकाक घरांतल्यान भायर दवरूंक सोदताय जाल्यार बगोर बगोर पवित्र आत्म्याक उलो मार. कोणाक उलो मार? कोणाक उलो मार? पवित्र आत्म्याक उलो मार. तूं पातकाक तर घरांतल्यान भायर दवरूंक सोदताय, जिवितांतल्यान भायर दवरूंक सोदताय, पवित्र आत्म्याची भरती करूं. वर्शीप अँड प्रे टू द होली स्पिरीट. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचो पवित्र आत्मो आमी कोण तें दाखयता. देवाचो पवित्र आत्मो आमी कोण तें आमकां दाखयता आनी शिकयता. संवसार पातोक आमकां दाखोवंक शकना. म्हणजे ऑलवेज आस्क द होली स्पिरीट. सदांच पवित्र आत्मो माग आनी पवित्र आत्मो तूं कोण तो तुका दाखयतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरें देवाचें उतर तें म्हणल्यार 1 John chapter 1 verse 8 and 9. जुवाची पयली चीट पयलो आवेसूर ओळी 8 आनीक 9. तरी आसतना हांव तुमकां नव्यान बरोवन धाडटा ती खरेंच नवी आज्ञा. कारण काळोख उबून वेता आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जी कोण आपूण उजवाडांत आसात म्हणटात पूण आपल्या भावाक वो भयणीक जळटात ती आजून काळोखांत आसात. पूण बाबडीनो, दुसरें पातोक पयस करूंक तुज्या भावा भयणीक कितें कर? बरोच जळ. पळय कितें सांगलां, कितें सांगलां बतून 1 John chapter 1 verse 8 to 9. तरी आसतना हांव तुमकां जी कोण आपूण आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता. व्हडल्यान आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सत आमची सवे ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विश्वासी आनी सगळेच वाटेन बरो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पण बाबडो, दुसरी वस पातकाक पयस दवरपाक कितें कर? हें देवा तर कितें कर सांगता? कोण सांगता? दुसरी वस पातकाक पयस दवरपाक कितें कर म्हूण सांगता? ही देवाचें उतर कितें सांगता? कम ऑन, लेट अस ट्राय. आनी फाल्यां आमच्या कॉपेलान दवरला हांवें. कुमसार कर. पातकाक पयस करूंक पयलें पवित्र आत्म्याक उलो कर. पवित्र जिवीत जेवपाक पवित्र आत्म्यान बोर. दुसरें, पातोक जे जिवितान येयलें जाल्यार कितें कर? कुमसार कर. गोडटा जाल्यार म्हयन्याक एक पावटी तरी बरें कुमसार कर. जी भाव भयणां
म्हयन्याक एक पावटी जर कुमसार करतात तांकां सायकोलॉजिकली चड दुयेंसां जावचीं नात, मनाची चड दुयेंसां जावचीं नात. आनी जीं भावणां रेगुलर कुमसाराक वेतात तांकां कुडीची बी दुयेंसां जावचीं नात आनी ती पातकां सगळीं झुजूंक पावतलीं. व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. पूण जाय जाणां कुमसार जायनात. कितें आमकां कितें ना? आमकां कितें ना? पातोक ना. आमकां पातोक ना जाल्यार आमी कुमसाराक कित्याक वचूं? पूण जाय जाणां जीं आपणाक पातोक ना म्हणटात ती बागेवन मनशां. वय कितें मेळ्ळां थंयसर? ती कसलीं मनशां? वाचत तें वाचत. कमॉन. सो दॅट आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आमी आमकांच फटयता. आमी आमकांच फटयता. आनीक आमकांच पातोक ना म्हूण आमी आमकां फटयता आनी कोणाची भुरगीं जाता? देवचाराची. फोटकिरो. देवचार फोटकिरो. आनी सगळ्या फोटीचो बापूय तो आनी तो आमकां फटयत वेता. आनीक अशें करता तेन्ना आमची सगळें सत ना. कितें ना? कितें ना? तूं फोटकिरो. मागीर पूण आमी आमची पातकां ओडकून घेतलीं जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून हांव पातकी. हांव पातकी अशें म्हणटा तेन्ना हांव म्हाका फटयना आनी देवचाराचो हांव फटकेरो जावंक पावना कित्याक देव म्हाका नितळ करता. हालेलुया. 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 पयली वच पवित्र आत्म्या गुलामार पवित्र जिवीत जेवपाक. दुसरें कितें कर? कितें कर? कुमसार कर. तिसरें सगळ्यांक ताळणी येतात. उक्ती करात. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 43. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 43. मार्क 9:43. मार्कुची शुभवर्तमान 9 विसूर वोडी 40 आनी 3 हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता पळयात. आनी तुमचो हात पातो करून तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 हात आसून एमकोणांत पावलो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. पूण हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता? आमचे हात कातुरचे. हातांनी पातक केलें. हात कितें करचो? कितो हात हाय तरी? तुमकां दिसना 2 तर पातकां कोण नासो उरला म्हणून? बरें दोळ्यांनी पातक केलें. दोळो कितें करचो? आनी येतात. जिबेन पातक केलें. जीब कितें करची? मागीर हें सगळें कातरीत रावलें जाल्यार कोण जातलीं आमी? कुड्ड्यान मोन गेली. पूण देवा उतर हांगासर कितें सांगता? सगळ्यांक ताळणे येतात. सगळ्यांक कितें येतात? ते ताळणेचेर झूज. कित्याचेर झूज? ताळणेचेर झूज. हो दोळो तुका पातकान घालता जाल्यार केन्ना तो बंद कर. हो हात तुका केन्ना तरी वायटाक वता तो दामून दवर. ही जीब आड नासली. फाडा 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 फुडा हाडा. कोणाक सुको घाल. कोणाक मातशें केन्ना घांस मार आनी मातशें कित कर? दामून दवर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुका बारा कडेन वचून दिसता. काजरा गेल्या उपरांत बरें कोप मारीन दिसता. बारा कडेन वाट कितें कर? बदल. काजराक खंय फंक्शना वचून बेबदो जावंक तूं सोदताय जाल्यार ताका कितें करूं नाका? वच नाका.
बाबा सोरो दिवन आमच्या गांवान बेबदे वाडटा जाल्यार सोरो दिनाका. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 ओ सोरो पिवन ओ कुड्ड दोन्ही दोळ्यासून हांव वयता हेम कोणा गेले परोस एक दोळो नासतना स्वर्ग्यार गेल्या उदीक बरें. देवा तर आमकां सांगता जायत्यो ताळणी येतात, सगळ्यांक ताळणी आसात. हे ताळणेची कितें कर, जैत व्हर. हालेलुया 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 हालेलुया. चवथी वस्त म्हज्या मनां येता ती तुका तर पातोक जे जिवितान येता जाल्यार कोण एक बऱ्या इश्टा सांग, कोण एक यादनिका सांग, कोण एक मागणें कोत्तल्या मनशाक सांग हें पातोक म्हाका कितें कोत्ता स्वता ओ बरें कावन्सिलींग कर. टेल समवन कोण तुका आदार दिवंक शकता ताका सांग. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 27 वर्स 1. म्हणणेचें पुस्तक उक्तें करात. म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 27 वडी 1. आपल्या माय देसा परस पयस पावता तो मनीस एका आपल्या घोंटेरा परस पयस पावतल्या सुकण्या भाशेन पारपळ भोंवता. Sorry. Proverbs 27 verse 17. लोखंडाचेर पासतात आनी एक मनीस दुसऱ्याच्या सांगाताक शिटूक जाता. ओके बाबा न्हू सगळें जिवितान पातोक येता. लोखंड कितें कोत्ता पासता. मातयेच्यान लोखंड पासपाक जायना, लोखंडाक पासता. एक बागेवन मनीस तुका बागेवनपणाची वाट दाखयता. एक मागणें कोत्तलो मनीस तुका मागणें करूंक शिकयता. एक जिवितान दुखवलो मनीस आतां ताणें देवाक अनुभवला तो देवाच्या अनुभवान तुका कितें करता गोड करता. हालेलुया 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 हालेलुया. पयली वस्त सांगल्या पवित्र आत्म्याक उलो मार. दुसरें सांगलां कितें कर, कुमसार कर. तिसरें ताळणेचेर आनी चवथें बरें कावन्सिलींग कर. कोण एक बरो फ्रेंड दवर तुजे खातीर मागतलो, तुका वाट दाखयतलो, तुज्या जिवितान तो उजवाड हाडटलो असो कोण एक बरो फ्रेंड दवर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. पांचवी वस्त येता ती मनान देवाचें उतर. जे आमी गीत गायलां काळजान आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे. आ कितें आमी गायलां उतर जेजूचे. काळजान आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे. कानार आमच्या पडूंक जाय उतर जेजूचे. ताळणेन आमी आयकूंक जाय तेन्ना आमकां मेळटलें जिवीत सासणाचे. आनी एक पावटी एक पावटी वन्स वील सिंग दॅट. व्हडल्यान म्हणात 1 2 3 4. तर वखद काळजान आमच्या आसूंक जाय उतर व्हडल्यान. काळजान आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे. कानार आमच्या पडूंक जाय उतर जेजूचे. ताळणेन आमकां आयकूंक जाय उतर जेजूचे. तेन्ना आमकां मेळटलें जिवीत सासणाचें. वाच अगेन. काळजान आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे. कानार आमच्या पडूंक जाय उतर जेजूचे. ताळणेन आमी आयकूंक जाय उतर जेजूचे. तेन्ना आमकां मेळटलें जिवीत सासणाचें. व्हडल्यान आमच्या गायन मंडळ खातीर एक व्हडल्यान ताळेची भेट आमी देवाक भेटुया. बाबडे पांचवी वस्त देवा उतर आयक. देवा उतर जे काळजान मनान तोंडान दवर. कोणाचे झुजपाक
कोणाचे झुजपाक? ताळणेची संवसाराचे झुजपाक. हे देवा उतर आमच्या काळजान मोनान काळजान आसत जाल्यार देवसाराच्या पातकाचेर आमकां हारोवपाक जायना. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 11 to 17. बागीन पावल एफेसकारां बरयल्ली चिटीन बरें देवा उतर सांगता. देवा उतर आमच्या काळजान मोनान जिवितान आसूंक जाय देवचाराची झुजपाक. मातशें बायबल उक्ती करात आनी पळयात. मनशा खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर तुमचे गुलामाचे काम बरे कशेन करात. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 11. देवचाराच्या सगळ्या मांडण्याची जुयत व्हरूंक देवान दिल्ल्या झुजाचे आंगोस घालून रावात. वराक इंडियेचे सैनीक पाकिस्ताना कडेन झुजोंक वेतात. बेश्टे वेतात तूं? कितें घेवन वेतले? आर्मां गुळयो आनी सगळ्यो जॅकेट बी घालून वेतले. तशी आमी देवाक देवचारा कडेन झुजपाक देवा उतर आमच्या काळजान मोनान आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. फर्स्ट म्हजे फाटल्यान म्हणात. कित्याक? म्हळ्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना. जाय जाणां भाव भावा कडेन भयण भयणी कडेन शेजारी कडेन झगडोंक सोदता. कोणा कडेन झुजोंक जाय? कोणा कडेन झुजोंक जाय आमी? देवचारा कडेन. मनशा कडेन न्हय. आमचो व्हडलो दुस्मान कोण? पळयात मुखार पळयात. पूण पोरदाना लागीं अधिकाऱ्या कडेन ह्यो काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतरोळ वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमची झूज. पुढे 5 दिवस बाबूनो सदां देवा उतर काळजां मोनान दवर. कोणाक हारोवपाक? कोणाक हारोवपाक? हे वेळार म्हाका उडका येता एक बायलेचो, एक यंग ब्युटिफूल लेडी, एक तरणाटें चेडूं सोबीत, इतलें सोबीत. ताची सोबीताय पळयात. डोरीन आयवीन म्हूण नांव कितें? नांव कितें? डोरीन आयवीन म्हूण एक सोबीत सुंदर चेडूं. जायते पावटी न्हू चड सोबीताय बरी न्हू. कित्याक बरी न्हू? कित्याक बरी न्हू? सदां हांव सांगता देवा म्हाका चड ग्रेस करनाका आनी गरिबी करनाका. दिसा दीस पोटो एक आसती. चड सोबिताय बरी. कित्याक बरी न्हू चेडवांक? आमचे आबी सांगता चड सोबिताय दिली जाल्यार कितें पडटा म्हणून. आनी चडशें कसल्या पातकान? कुडीच्या पातकान. म्हणून डोरीन आयवीन हें चेडूं सोबीत. ताची नदर मारताले अशें म्हणटाले. एकूच रातीक आयवीन मेळ्ळ्यार पुरो डोरीन. इतलें सोबीत. ओन्ली 1 नायट, ओन्ली 1 आवर. एकूच रात अशें हें डोरीन मेळ्ळ्यार पुरो. अशें दादले ते डोरिनाक पळयताले तितलेंय म्हणटाले. आनी हे डोरिनाच्या काळजान कितें नासलें? देवा उतर. देवा उतर ना देखून ताचे जिवितान हें घडलें. डोरीन हे सोबीत चेडूं फेमस, सगळ्या फामाद. कितें म्हूण? कितें म्हूण? कितें म्हूण? ब्युटी क्वीनू जावं सायबा. सगळ्या गांवान आनी देसान फामाद. द फेमस प्रॉस्टिट्यूट. आख्ख्या देसान फामाद कोलवंतपणाचो धंदो करपी कोण? डोरीन आयवीन. मुखार वेता वेता ताच्या जिवितान आनी पातकां आयलीं. एक पातोक आयलें, पयलें कुमसार कर, आनीक रावनाका.
दुसरे सगळे वाटांनी कितें करतात पातकां रावतात तुका कितें करूंक गिरासूंक एक पातक भितर सरलें तें एक दार बंद कर कितें करूं न्हू कुमसार करून पवित्र आत्म्या उलो मारून पण डोरिनाच्या जिवितान एक पातकान दार बंद जालें ना दुसरें पातक आयलें द वर्ल्ड फेमस बिजनेस कितें दिसता फास्ट बिजनेस कितें आयज आं पयशे जाले पयशे येनाय बाय ते फास्ट मनी बिजनेस एनीवन ड्रग्स व्हडल्यांनी काळ्यांची बॅट देवाक भेटुया आनी ड्रग्स इतल्यांक सुटका दी म्हूण मागुया द फास्ट मनी बिजनेस इज ड्रग्स एका सायडीन कुडीचो धंदो आनी दुसरे सायडीन ड्रग्साचो धंदो हे धंद्याक ते पडले मुखार ताच्या जिवितान इतल्यान काबार जालें ना खुशाल जालें ना डोरीन कुडीचो धंदो केलो कुडीच्या धंद्यान वेता फुडें ड्रग्सांच्या धंद्यान वेता इतल्यान ताच्या जिवितान खुशालकाय काबार जाली ना हे आयली ना ताणें चिंतलें हांव अशे वेळार कोण येता ना तुका कोण लागीं आसतलो कोण लागीं आसतलो देव ओ देंवचार देंवचार आनी ताणें चिंतलें हांव एक फेमस सेटनिस्ट जातलें हांव एक सैतानाची दूस जातलें आनी मागीर हे कुडीच्या धंद्यान गेलें ड्रग्सान गेलें आनी मागीर ते सैतानाक सोदूंक भोंवंक लागलें आनी सैतान ताका सोदूंक लागलें आनी अशें हांवें इतलें पळोवंक ना पूण म्हाका आयकूंक म्हाका शॉक जालें ह्या चेडवाच्या जिवितान कितले देंवसार आयले जाणा कितले देंवसार आयले आसतले आं आनी वन सिस्टर कितें सांगलां सात एकटे म्हणल्यार 7 12 7 आनी 12 इतलेच इतलें आयकलां आसता तुवें आं नो ओके देंवयले तुवें पावणे मातशें चडय आं चड मुखार पावलो म्हणून हे चेडवान इतल्या देंवचार आपणाचे मानून घेतले 40 आनी 7 देंवचारांची राणी ती शी इज नोन एज अ क्वीन ऑफ ब्लॅक विचीस शी इज नोन एज अ क्वीन ऑफ सेटन सैतान इतले कितले म्हणल्यार तुमी हांवें 40 आनी 47 देंवसार ते ताचेर वावर कोत्ताले आनी हातून सगळीं पातकां डोरिनाच्या जिवितान वाव इतलीं पातकां ओदी खुशाल दिसतालें 47 देंवसार म्हजे बरोबर हात पयल्या तुमी केन्ना दिसती पडना ते हात ते 47 देंवसार म्हजेर हात आनी हातून डोरिनान खुशाल खमॉन येस पूण ह्या सगळ्या पातकांनी पातक जिवितान कांयच बरें हाडना रोमन चॅप्टर 6 वर्स 23 द वेज ऑफ सीन इज डेथ पातकाचें फारीकपण म्हणल्यार मरण पूण देवाचें फुकट देणें देव दिता डोरिनाच्या जिवितान इतले पयशे ओ माय गॉड आनी डोरिना जिवितान असो एक दीस आयलो कसो दीस तो डोरिना एका सायकोलॉजिकल स्किझोफ्रेनिक म्हणटा दुयेंसाक सांपडलें आनी दोतोरान सांगलें डोरीन फक्त 1 म्हयनो उरला 1 म्हयन्यान तुजें आनी कांयच करून जावचें ना तूं मोत्तोलें यू वील डाय आनी तशे वेळार हांव मोत्तोलें तशे वेळार कोणाचो उडगास आयलो आसतलो व्हडल्यान एक ताळ्यांची बॅट आमी देवाक भेटुया 21 म्हयनो म्हज्या जिवितान उरला हांव देव कोण तो सोदतलें डोरीन एका रेत्राक गेलें आनी डोरिनाक रेत्राक गेल्ले कडेन सांगलें ओन्ली जीजस कॅन फॉरगिव यू फक्त जेजूस तुका बोगसूंक शकता
ओनली जीसस कॅन लिबरेट यू. जेजू तुका सुटका दिवंक शकता. आनी फक्त जेजू तुका सासणेच्या जिविताक व्हरोंक शकता. आनी अशे वेळार दोरिनान इतली दिमी मारली, इतलें रडलें, कित्याक ताची सवय कितले सैतान आसले 40 आनीक वयता दिसता तुमकां. वयतले बेगिनी तुका सुट्टले ते ना. सुमार 1 वर्स ताणें मागणें आनी प्राचीत केलें. आनी डोरीन एका म्हयन्यान मरपाचें आसलें. ते डोरिनाक 1 वर्स प्राचीत केलें. आनी डोरिनाक हे पातकांतल्यान जेजून सुटका दिली. आनी जेजूक ते आयज परगुट्टा. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटोवया. बावडीनो, पातोक जिवितान येता, पातकाची नदर मारिनाकाय. देवाची उतर काळजान दवर आनी बोगोर बोगोर तुजे पातका वयली नदर काड. आनी कोणाचेर मार? कोणाचेर मार? म्हणजे सुबी वस जेजूचे कुर्साची नियाळ कोर. जेजूच्या कुर्साची नियाळ कोर. But Bhavano, Colossians chapter 2 verse 13 and 14. पहिली सगळी उक्ती करात. बागीन पावलू कोलोसकारांक बरोवन सांगता, तुमची नदर तुमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुमची नदर जेजू क्रिस्ताक कुर्सार केल्ल्या सोरुंडाराचेर आसूं दी. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले तुमचे कुडी पासत तुमी मेल्यात. पूण आतां सगळ्या अपराधांचें बोगसणें दिवन देवान तुमकां ताच्या वांगडा पुनर्जीवन केल्यात. पण आमकां देवान पुनर्जीवन केल्यान ताचेर नदर मार. 14 verse 14. सुमुर्तीच्या कायद्या नेमा पासत आमचेर आड आसले त्या रिणाचे लेखपत्र ताणें काडून उडयले आनी तें कुर्सार किळावून ताचो नाश केलो. जेजून आमची सगळीं पातकां कुर्सार किळायली आनी आमच्या पातकांचो कितें केलो? नाश केलो. बोगोर बोगोर तुजी नदर कोणाची आसूं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण आमी सगळीं चुकतेलीं. सगळीं हांगा थंय चुकतेलीं. म्हणटरी जिवितान कसलेंय तर पातक आयलें, तें पातक तो राग द्वेष वडपण घेवन नाका. मातशी उक्ती कर. मॅथ्यू चॅप्टर 18 verse 15. Matthew 18 verse 15. तुझो पेलो मायक घे न्हू. अशें वाडलें म्हणत, तुजो पेलो तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुमकां दोगांचे भितर ताका शिटकाय. तुजे तो आयकत जाल्यार तुज्या पेल्याक तुवें जोडून घेतलो. पण बाबडो, केन्ना कोणाचो राग दूर रावं नाका. तूं पातकाक तो ना म्हणूंक सोदताय, पातकाक तूं जिवेशी मारूंक सोदताय, जाल्यार केन्नाच कोणाचो राग धरून हालेलुया, हालेलुया. आडी वस तुजी आवडे कितें तूं आवडताय आनी तेजी जिवितान घडटा. जे जिवितान तूं पातक आवडताय, पातक तुका रावता. त्या जिवितान तूं देवाची भक्ती आवडताय जाल्यार बी तेंय तुका रावता. Ephesians chapter 4 verse 22 and 24. बागीन पावलून एफेसकारां बरोबर चीट.
14वे सूर ओडी 22 आणि 24. तुझ्या जिवितांत तू कितें आवडताय? एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 22 and 24. बेगीन सुदात. म्हणटूच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुम्ही सोडून दिवंक जाय. म्हणटूच तुमच्या जिविताची आदली चाल कितें करूंक जाय? तेच घेवन बसूंक जायना. मागीर खोट्या वोंदावण्या वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पोरणे पातकी सोयम सोडून दिवचे. खोटी वस्तू काळजां मनान दवरूं नाकाय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. वर्स 24. आणि देवाच्या सारक्याची रुचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां जायात. नवो मनीस कसो जिये. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पातकाक ना म्हणून नवी वस्ती सदांच न्हू कोणाक आदार दी. कोणाक तरी कितें कर, आदार कर. डोंट बी सेल्फिश. एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 3. 2 verse 3. कोरेंच म्हणल्यार आदी आमी सोगलीं ताची सारकीं आसल्या. आमच्या पातकी सोयंबाच्या वोंदावण्या पोरमोणे आमी चलताल्यांव, कुडीच्योच कुशी पाळटाल्यांव आनी आमच्याच वाद्याची जाल्या. अशें आमच्या पातकी सोयंबाचे गोती पोरमोणे आमी सोगल्या हेरां मनशां भाशेन देवाच्या क्रोधाक सांपडल्या. बाबणो घडटा तांकां आदार दी देवाच्या नांवान. हालेलुया, हालेलुया. दावी वस्त जिवितांत सदांच देवाक आर्गां दी. सदांच देवाक कितें कर, देवाक कितें कर, आर्गां दी. दावी वस्त म्हणून हाडटा. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 5. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 5. 3:5. देखून तुमच्या सैमान आसा त्या संवसारी आवडे मारून उडयात. पोजडपण, खोटेपण, कामचार, खोट्या वंडावणेक आनी माणसुगेची गिरेस्तकायची आस. ही आस खरेंच म्हळ्यार कुड्या देवाची पुजा. म्हणटरी देवाक सदांच आर्गां दी. देवाक सदां दिनवास आनी खोट्या वस्तूंचेर आड वेता तें पयस कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सदां पातकाचेर जैत व्हरूंक तुजी जीब सांबाळ. कितें सांबाळ? कितें सांबाळ? जीब सांबाळ. अशें उक्ती करात. एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 29. कितें आमी उलयता, कशें आमी उलयता ताचे विशीं. तुमच्या तोंडांतलीं भायर सोदतात तीं उतरां बेमर्यादेची जावची न्हय. परतेंच जाल्यार आयकतल्यांक सोयेगा पोरमोणे बरी देख दियात आनी फायद्याक पडटा तसली जावची तुमची उतरां. सदां बरें उलय आनी बरें आयकूंक कान उक्ते कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 12वी वस कोणें तरी बोगसणें मागलें, बोगसणें दीत राव. दिसाक कितली पावटी? दिसाक तुजो भाव 7 पावटी लेखून तुजें चूक करीत आनी ताणें म्हणत हांव चुकलो, तुवें कितें करपाचें? 7 पावटी लेखून 8वे पावटी बोगसिपा न्हू. 70 पावटी 7. दिसाक 7 म्हणल्यार 7वो नंबर बोगसूत रावपाचें.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 13वी वस्तून मानून घे तू कोण तो. कोण तो ते करात. Proverbs chapter 26 verse 11. म्हणणेचे पुस्तक 26 अभिसूर वडी 11. 26:11. तू कोण तो ओळखून घेवंक पळय. जशें एक सुणें आपले वंकारेक परवता तसो एक पिसो आपल्या पिशेपणान परत पडटा. दुकोर म्हणटे जाणें तुमी दुकोर म्हण केन्ना पळयला? हां पळयला मरे. ओके. दुकराक कितलोच न्हाणयलो आनी एक सांग ताका बरो न्हाणयलो, बरो पावडर बी मारलो, चीर बी मारलो आनी बरें आंगोस घातलें, बरें सारकें बरें दिसता आसलें. आनी दोगांय दोनी आनी दुकोर भायर सरले वचूंक फेस्ताक. आदल्या काळार फेस्ता म्हळ्यार बरें न्हेसों येताले, बरें ड्रेस कोड आसतालो. पूण दुकराक खंय व्हरूंक भायर केल्लो सल्ली फेस्ताक. आनी दुकोर वेता वेता बरो वेतालो, हुस 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 करीत वेतालो. वेता आसतना खंय मदें ताका कितें दिश्टी पडलो? रेबोट दिश्टी पडलें, गायर दिश्टी पडली, घाण बुटकान दिश्टी पडली आनी ताणें काडलो आनी खंय गेलो? रेबोटान गेलो. कित्याक? दुकराचें सोय खंयचें? रेब्याचें. हांव जायत फावटी चिंता त्यो रेडे पळय आहा न्हू, रेडे तांकां वास येता. ह्या रेड्यांक हितून वास कितें येता? आनी ते रेडे चडशे खंय आसताय जाणा? खंय आसताय? आं रेबडान लोळटाय सारके. आनी तेंची कातूय बी मागीर कितें जाता ती? गोरी जाता. आं कितें जाता? आनी काळे जाता. पूण बाबा न्हू मनीस बी जायते फावटी कितें करता जाणा? सुणें वोंकता आनी पोत्तून तें वोंकलोलें हापाक वयता. तें करनाका. तुवें एक पावटी हें पातोक केलें, पोत्तून तें वोंकारिशी वचनाका. एक पावटी पातोक केलें, तें चिकलान तूं लोळलो, पोत्तून तें चिकलान वचनाका. त्या तो सांगता आयकात आनी पाट म्हणत. जशीं एक सुणें आपले वंकारेक परतवता तसो एक पिसो आपल्या पिशेपणान परत पडटा. तूं आयज तुज्या जिवितान हें पातोक येयला आनी पोत्तून हें पातोक म्हाका केन्नाच नाका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. हांव देवाचो पूत, हांव देवा गेलो, हांव दुकोर न्हू, हांव रेडो न्हू, हांव पाडो न्हू, हांव देवा गेलो पूत म्हूण मनान दवर. हालेलुया, हालेलुया. जायते पावटी पातकां धांवून धांवून येतात. आनी पाड म्हाका कोणें सांगलें म्हूण सांगलें तुमकां, हांव लोगोस रिट्रीट सेंटरासान रितीर करून पोत्तून गोंयान येतालो. आनी गोंयान येता आसतना म्हाका एक बरो मनीस सांपडलो, बरी सारको ब्रीफ केस बी घेवन. आनी ताणें म्हाका हाय म्हणलें, हांवें बी हाय म्हणलें, कोण जावं म्हणलें. हाय म्हणलें. मागीर ताणें मातशें उलयता उलयता ताणें म्हाका सांगलें, वेर आर यू गोईंग? खंय वेता तूं? बरो न्हिसून बी आहा. हांवें म्हणलें आय एम गोईंग टू गोवा. वाव म्हण लागलो. गोवा? बरें. आनी जायत्यो वस्तू सांगल्यो आनी ताणें ज्यो वस्तू पळय म्हाका सांगल्यो ताजी म्हाका विटूस आयली आनी हांव गोंयकार म्हणपाक म्हाका मातशें लॉजूय बी दिसली. कित्याक म्हजें गोंय सिद्धार्थ दे गोवा. सिद्धार्थ दे गोवा म्हळ्यार कितें? सिद्धार्थ दे गोवा म्हळ्यार कितें? भांगाराचें गोंय. सिद्धार्थ दे गोवा. आवयस देवा हें सिद्धार्थ दे गोवा हें भांगारू? आनी ताणें म्हाका विचारलें, हाव मेनी वायफ यू हॅव? हाव मेनी वायफ डू यू हॅव? तुका कितल्यो बायलो आसात? हांव कितें आयकूंक उरलो. आनी ताणें म्हाका सांगलें, आय हॅव
5 wives. मुकोडे 4 बायल आहात. Instead, I am going to Goa in casino or red light area in Goa to enjoy myself. भावनो पातोक धांवन धांवन येता. आनी एक पातोक केलें म्हूण एक बायल पावना, दोग बायल पावना, सगळी बायलो लिखून ताका दिले जाल्यार पातकाक पावनात. हालेलुया, हालेलुया. पूण गोंयांत जायते जाणां असले हेका येतात. हे हांव नको आसलो पूण त्या मनशा कडेन आय नॉट गोईंग टू कसिनो. आनी ते हुंयचे कडेन कोण कोण मेळटा तें सगळें लिस्ट सांगलें. आय देवा भोगूस हांव हूंय पडलो काय. पण बाबणी न्हू पातकावून पातोक कुडीच्या पातकावून अदीक अदीक पयस राव, पयस राव. अशें म्हणटा ते भाशेन फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 18. पोजोडपण निबेल सोडून दियात. पोजोडपणाची चिंतना, पोजोडपण पळोवप, पोजोडपण आयकप, पोजोडपणाचे मेसेजी धाडप आयज आमचे तरणाटे आख्खे खबर. टुडेज यूथ आर गॉन. आयज हे इंटरनेट पळ म्हणटा ते हूंय 89% or 90% हूंय इंटरनेट उजार कोत्ता. कित्याक फॉर पोर्नोग्राफी. 90% इंटरनेट पळय आहा ते उजार कोत्तात पोर्नोग्राफी खातीर. आनी तातूंत हे जायते मर्डर. आयज फेमस बिझनेस, फेमस एक्टर कोण ते जाणा तुमी? फेमस एक्टर चड जोडपी हूंय जी पोर्नोग्राफी पळ काम कोत्तात ते हूंय अदीक बॉलिवूड बॉलिवूड कित्याक उपकारो ना. पूण बाबा न्हू पोजोडपणा वयल्यान पयस राव. एक दिसा हें पातोक जे जिवितान आयलें मागीर सगळें काबार तशी. जाय पडटा मुर्गा सुद्दां देखीक आनीक एक चेडवाची खबर. एक चेडवाक शी वॉन्ट टू एन्जॉय द लायफ. बट ते हूंय एका मनशाची गेले, तरणाट्याची गेले आनी ताणें सांगलें हूंय म्हाका 1 म्हयन्या खातीर तूं जाय. कितल्या म्हयन्या खातीर? ओन्ली 1 month. बी माय पार्टनर ओन्ली 1 month. 21 म्हयन्याक म्हजो घरकार जा. कितल्या म्हयन्याक? 1 म्हयन्याक. आनी ताणें म्हणलें येस दॅट 1 month आय कॅन गीव lakhs of rupees. लाखांनी पयशे. वाव. आनी तो खुशाल जालो. 1 म्हयन्याक कोणाचो घरकार जावपाक कितें व्हडलें प्रॉब्लेम. 1 म्हयन्याक कोणाची घरकार जावपाक कितें व्हडलें. आनी कूट दिल्या ते उजार करपाक न्हू कित्याक दिल्या. हें देवसारीची चिंतो. आनी 1 म्हयनो काबार जाल्या उपरांत हूंय तें चेडूं पुतून आपल्या गांवांत गेलें. आनी वेता आसतना हूंय ताणें एक नोट बरयलो, मोस्ट वेलकम इन एड्स वर्ल्ड. तुका माये मोगाचो येवकार एड्साच्या संवसारान. पण ते चेडवाक एड्स जाल्ले आनी आतां तुंय बी एड्सान जिये. अशी जाय जाणां बाबूंनी सांडलेले आसा तांचे खातीर बापाक उलो करूं म्हणया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पुढे वायट चिंतप, वायट आयकप, वायट कोणाक दिवप हेच्यान पयस राव, हेच्यान पयस राव. बाबून जाय जाणां हें सोत नको. हें सोत देवाचें उतर जाय जाणां नको. ताका लागून जाय जाणां त्रासान पडटात. 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. मुणगे देवाची खोरी वळखीन विरुद्ध उर्मोटायेन उपरासतात ते सगळे फोटकिरे वाद आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपले संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन दवरूंक आमी वावुरता. बाबून जाय ते मनीस पातकाची वाट दाखयतात. देखून तूं वाट दवर देवाच्या उतराची आनी देवाची. हालेलुया, हालेलुया. 16वी वस्त सदांच मन काळीस नितळ दवर. सदांच मन काळीस कितें दवर? नितळ दवर. आतां हे सारे न्हू किमसां चड नात. केन्ना किमसां चड जातात? पावसान. पावसान हें उदक खंय कुसलोलें आहा तें जायतीं किमसां जातात. आनी किमसां चड तें बरो ना थंय.
उरण 6 ते 7 दिसांचे जिवीत त्यांचे कितले 6 ते 7 दिसांचे मागीर मोत्तात ते आपूण मोत्तात पूण ती मात्ता आसतना ती मोत्ता पयलीं जाय जाणां कितें करतात मारतात पूण ती बेश्टी मरोनात ती हूंय एक किमस पडे आहा ते सुमार 400 तांतयां घालता कितलीं तांतयां 400 तांतयां घालता म्हूण ते आपूण मरचे पयलीं कितल्या लोकांक तयार करता आपल्या 400 कितलीं जाली ती पूण बाबणी न्हू हे ओतोस्कोर न्हू नितळ दवरना जाल्यार तिंगा जाय ती किमसां वास घुट्टान येता तुका सदांच ओतोस्कोर न्हू कितें दवर रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 23 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 23 आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव दवरतात ती देवा मुखार गुन्यांवकार जातात कित्याक ताची कोरणी भावार्थाचे कात्रेचेर दवरलोली ना आनी भावार्थाचे कात्रेचेर दवरलोलें ना तें सगळें पातोक पूण सदांच ओतोस्कोर नितळ दवर देवाची विश्वास दवर आनी पातकाक ना म्हूण मुखार बाबणी न्हू सदांच न्हू रागाक पयस कर कोणाक पयस कर रागाक पयस कर Psalm 37 verse 8 श्रोत्यांचे पुस्तक 30 आनी 7 वळी 8 क्रोधान रगत शिजूंक दिवं नाका क्रोधान कितें शिजता आनी शिजोन कितें जाता आयज हांवें आमला हाडून लायले आमला आवाळे आनी ते शिजोवंक दवरले ते सिजन तेजे कितें जालें म्हण देवूच जाणा ते आमाडे उरोंक नात शिजत आहाय ते भाशेन आमगे रगत बी कितें जाता रागान कितें जाता शिजता आनी मागीर कितें जाता बरें पातळ जाता थोड्या जात ती ओगी रावात शिजोन शिजलेले वस्तू कितें जातात दाट जातात आनी दाट जाल्यो त्यो कितें जायनात हेळोनात तेजी मागीर रोकडो मागीर आमकां कितें येता एक दुखत म्हणटा एटॅक येता म्हणून राग तुज्या काळजान दवरिनाकाय राग आमचें रगत आमचें जिवीत दाट करता आनी मातशी मनशाचेर मरणाची पाळी येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणून 17वी वोस कोणाचो राग केन्नाच काळजा मनान दवर नाका 18वी वोस सदां देवाक खुशाल कर कोणाक खुशाल कर देवाक खुशाल कर 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10 आमी कुडीन जेवन वो कुडी भायर जेवं आमची एकूच खुशी म्हळ्यार ताका मानोक कुडीन जेव कुडी भायर जेव हांव कितें खावूं पिवूं खंय जेव पूण हांव कोणाक मानूं देवाक मानता हें देवाक मानता जाल्यार पळय पूण हांव सदांच देवाक महिमा दिवन म्हज्या जिवितांत जिवंक सोदतां 19वी वर्सी सदां उडगासूर देव म्हाका नितळ करता God sanctify me 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 11 come on 1 Corinthians chapter 9 6 verse 9 and 11 देवाचे राज देवाच्या राजाचें दायज खोट्या मनशांक मेळचें ना खोट्या मनशांक देवाचें राज मेळचें ना खोटे जावन तुका देवाच्या राजांत भितर वसूंक मेळचें ना म्हणजे खोटेपणाक वचूं नाका मागीर तुमी फसोन नाकात आनी तुमी फसोवं नाकात मागीर पोजडी मनशां कुड्डे देवांक बसपी पोतवारी कामसारी आपल्या लिंगाच्या मनशा कडेन पोजडपण करपी
चोरयो करपी आपस्वार्थी बेबती उलोवपान अपमान करपी नागोवनारा असली मनशां देवाच्या राजाचें दायज जोडची नात. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आनी आयची निमणी वोस सदां जेजूचो पाटलाव कर. Always and everywhere follow Jesus. पळयात. Matthew chapter 16 verse 26. जेजूचो पाटलाव करी जाल्यार कितें म्हज्या जिवितान घडटलें. तोर सगलो संसार तो जोडीत सगळो संसार हांवें जोडलो आनी आपलो जीव इबाडीत आनी जाल्यार आपलो जीव इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. मनशाक कसलो आदाव. सगळ्या फाटल्यान हांव धांवलो. जेजू फाटल्यान हांव धांवलो ना जाल्यार हांव स्वर्गार John chapter 14 verse 6. वाट सत आनी जिवीत कोणूच स्वर्गार वचना हो घर म्हजे वरवीं. आयज बाबू न्हू पातोक तुका काबार करची पयलीं तूं कोणाक काबार कर. सोरोप तुका चापचे पयलीं तूं कितें कर. आयज सरपाक तूं मारना सोरोप तुका मारता. पातोक एक वीक आमच्या जिवितान तें पयस करूंक हो प्राचीन काळ आमकां देव उलो करता. हे देवाच्या उतरा खातीर एक व्हडल्यान ताळेची भेट आमी देवाक भेटोवया. हालेलुया.